साबण मारून नुस्तें धरून संवसातून वयता सांजेच्या वेळार बालभुरग्यांक बसय भरतां घरा जेवण पोटभर जेवण सुसेगाद न्हिदता मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता मांडो म्हणून नाचो म्हणून दीस जाता. मोगलस्थानो हांव ह्या जाग्यार आसा. ह्या जाग्याचें नांव जावन आसा खुटबोना जेट्टी. हांगासर तुमी पळयतात कितल्यो बोटी ट्रॉलर वर्साच्या वर्सा जुन्याच्या 29थार हांगासर खुटबोना एक व्हडलो सांगोड जाता. सांव पेद्रूच्या नांवान एक व्हडले फेस्त ते कोत्तात. हे आमचे खारवी भाव रांपोणकार नुस्तेकार सगळे येवन व्हडले फेस्त ते कोत्तात. म्हणटच हांव हो व्हिडिओ ह्या म्हज्या इश्टाक भेटोवंक सोदतां. नुस्त्याच्या दोंदयान काम करपी आमचे नुस्तेकार खारवी बोटकार रांपोणकार ही आमच्या भयणी भावाक जावं ती कोलवा बेनावली वारका वेली आसोलना बेतूल आनी खुटबोना हांकां हांव म्हजो ल्हानसो सुपुल्लो भावर भेटयतां. देवान ह्या आमच्या भयणी भावांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं तांकां राखूं आनी सांबाळूं हें जावन आसा म्हजें मागणें. तुम्ही पळयतात काय बरी कितले ट्रॉलर बोटी वा दोरया सगळीं झाडां बरें दिसता. 29 जुन्याच्या दर एक वर्सा हे आमचे खारवी भाव आमचे नुस्तेकार रांपोणकार हे फेस्त सांव पेद्रूच्या नांवान करतात. देवाक अर्घ दिवंक सांव पेद्रू जावन आसलो एक नुस्तेकार फिशरमॅन. म्हणटच सकाळीच्या दिसा बाराडे खुर्सा कडेन मीस भेटयतात देवाक अर्घ दितात. मीस जाले उपरांत एक समुदाय कशी खुशालकायेचो केक कातरतात आनी दादले मनीस चेडे मनीस हांगासर खुटबोना येवन ट्रॉलर नेटयतात बोंदेरां लावन फुलां लावन पोस्कोटे लावन आनी बायलां आनी चेडवां घरा वचून बरें बरें जेवण रांदतात आनी दनपारच्या 3 वरांचेर सगळीं येवन पाद्रीक आपयतात. ह्या ट्रॉलरांचेर ह्या दोंद्याचेर बेसांव घालतात आनी एक सांगोड काडून सगळ्या दर्याक ती भोंवतात आनी सांजेची 7 जाली म्हणटच पोत्तून घरा येतात आनी सगळ्यांक घरा येता आसतना एक पॅकेट पुलाव बिर्याणी घालून सगळ्यांक दितात आनी ती सोंपयतात. इश्टानो हांव खुटबोना आसा बोटीर आसा. जितले पावटी हांव खुटबोना येता वो बोटीर बसता वो नुस्तें पळयता हांव सदांच चिंततालो जेजू नुस्तेकारांक रांपोणकारांक बोटकारांक कित्याक वेंचून काडटा आपले शीस जावंक. वाय डज जीजस चूज फिशरमॅन टू बी हीज डिसायपल्स. आमी जाणो मातेवाच्या वांजेलान मार्काच्या वांजेलान लोक म्हणटा हो जाण आसा तोबियाचो पूत कार्पेंटर सन आनी जेजू कितल्यात पावट बायबलान म्हणटा हांव जाण आसा बरो गवळी. पूण तो गवळ्यांक विंचून काडिना कार्पेंटर जावन थोब्यांक विंचून काडिना नुस्तेकारांक विंचून काडटा. कित्याक आनी हो जाण आसा विशय म्हज्या व्हिडिओचो. वाय डज जीजस चूज फिशरमॅन एंड नॉट शेपर्ड्स ऑर कार्पेंटर्स. अशें उलयता आसतना हांव कार्पेंटरांचेर तोबयांचेर अगेन्स्ट ना वो गवळ्यांचेर अगेन्स्ट ना. हांव समजूंक ट्राय कोत्ता जेजूचें मन कितें पळय तें. इश्टानो जेजून 12 जाणांक विंचून काडले. 12 जाणां मोदे कितले जाण नुस्तेकार आसले तुमकां खबर आसा? डू यू नो हाऊ मेनी apostles वर फिशरमॅन? टायम दिला तुमकां चिंतूंक. आता वांजेल आमकां सांगता की पेद्रू ताचो भाव आंद्रे ते नुस्तेकार आसले. ताच्या उपरांत झेबेदाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेम्स आनी जॉन हे 4 जाण बायबल क्लियरली म्हणटात नुस्तेकार म्हूण.
मागीर बायबल फुडें म्हणटा थॉमस कॉल्ड डिडिमस आनी नातानायल नाल्यार बार्थोलोमियो स्पेशली रेजरेक्शन जाले उपरांत जुआंवाचो 21 चॅप्टर थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा हेय चौग जाण नुस्तेकार आसले म्हणटोच पेद्रू आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमस डिडिमस नातानायल बार्थोलोमियो 6 जाण आनी थंयसर बायबलान दिला देर वर 2 more others पूण नांवां दिवंक ना म्हणटो सगळे धरून 7 नाल्यार 8 there were nearly 8 apostles who were fishermen म्हणटोच it's interesting to know why Jesus chose fishermen more than the carpenters and the shepherds ह्या व्हिडिओन आमी पळया भयणी बाबांनो जेजून खारव्यांक कित्याक विंचून काडले आनी तोव्यांक आनी गवल्यांक कित्याक सोडून दिले के भाशेन हो जावन आसा आमचो प्रस्न हो प्रस्न आन्सर करचे आदीं तुमचे मुखार दवरूंक सोदता खारव्यांचे नुस्तेकारांचे जिवीत आनी तांचो धंदो तांचे जिवीत जावन आसा एकदम बिजी एकदम आगोड आनी एकदम रिस्क तांच्या जिवितांत सदांच रिस्क आसा जाय तो हार्डवर्क आसा काम 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 आमकां रातचें न्हिदोंक बरें दिसता सकाळीं उठोंक आमकां आगोड लागता पूण हे नुस्तेकार राती सकाळीं उठोन नुस्तें मारूंक वेतात तांचें जिवीत इल्लेशें आमी ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया तुमच्या मुखार आसा म्हजो इश्ट नेविस तो हांगासर फुटबॉल जेटी नुस्त्याचो धंदो करता ताच्या आतां काल जायते वर्कर्स आसा कामदार आसा बिझनस चलता तो आमकां 2 उतरां सांगतालो ह्या धंद्या वयर आमच्या हांगा लेबर येतात ओरिसासून झारखंड छत्तीसगडसून येतात जायते आमकां ते लेबर हाडपाक आमकां रिस्क आसा येताना येतात ते ट्रेनीन येतात ते मागीर आमकां हिंगा रेडी करतात आमी मागीर आमचे भायर दोऱ्यांत वयतात आमकां तुमी भायर दोऱ्यान वयता आसतना कितले दीस काम पडटा आमकां एक 8 दीस ते रावतात ते भायर रावतात केन्ना 9 दीस रावतात मागीर तुमकां टेन्शन जाता जोडमोड जालें दुयेंत पडटा आमकां केन्ना कितें नुस्तें मेळटा ते परमनंट येता ते नुस्तें आज भायर गेल्यार आज नुस्तें मेळ्ळ्यार फाल्यां बी येवपाक शकता ते पूण टायम ना आमचो नुस्त्याक केन्ना खंयच्याय टायमार येवपाक शकता ते नुस्तें मेळटा म्हणून रिस्क ऑलवेज आहा रिस्क मेवता मेवना केन्ना केन्ना थोडें नुस्तें मेळटा तेन्ना केन्ना डिझलाचे पयशे जायना आनी तुमी इतलो इन्वेस्टमेंट करता तो तुमकां फायदो मेवता मेवना रिस्क आहा न्हू रिस्क आसता लॉस जाता केन्ना लॉस जाता केन्ना प्रॉफीट आसता केन्ना वयर सकयल जाता आमचे धंद्यान इश्टानो आमचे खारवी भाव सदांच काम करतात दे आर व्हेरी बिजी पीपल अँड व्हेरी हार्ड वर्किंग पीपल तुमी पळयतात इतले वावराडी हांगासर सदांच काम करतात इश्टानो जेन्ना नुस्तेकार वो कोणीय जावं फिशींग करूंक गोरी घेवन वेता बोडी घेवन वेता फिशींग रॉड घेवन वेता आसतना तरेच्यो वस्तू घेवन वेता फिशींग करूंक जावं सुंगटां जावं अर्थवर्म्स गायंडे जावं पीठ ह्यो वस्तू घेवन फिशींग करूंक वेतात म्हणटच एका नुस्तेकाराक एक नुस्तें धरतल्याक तरेच्यो वस्तू उजार करच्यो पडटा नुस्त्याक धरूंक दोरयांत खंय 3 भासांच्यो मासल्यो आसा पयली म्हणटा ती मासली येता टच करता आनी वयता घास मारिना तेच भाशेन फिरगोजीन थोडो लोक देवाक मानतात पूण देवाचो मोग करिनात दुसरी टायप मासली म्हणटा ती घास मारता आनी तोंडान धरून रावता म्हणजे फिरगोजीन थोडो लोक कमिटमेंट दाखयता पूण जेन्ना एक प्रॉब्लम येयले फुरीस येयले सोडून दिता ती गोज सोडून दिता देवाक आनी तिसरी मासली म्हणटा ती घास मारिना गोरये कडेन गुंवता ते भाशेन फिरगोजेनूय थोडो लोक इगोजे कडेन गुंवतात पूण इगोजेन भितर सरोनात देवाक मानून घेनात धर्माचे कायदे पाळिनात असले लोकांक थोडे भाशेन आमी म्हणटा दोंगी वा हिपोक्रेट्स So fishermen need different types of baits to catch different types of fish. So also in the church we require different types of baits to catch different types of people.
कौन मरे आलीच्या तू मरे कैसा हा बोर तू कसा हाँ गुड किस बदलो काय नु घरा पाहिलं घराकडं काय ना नुसतं घेऊ पाहिजे अरे किस मिळाला घरा पाहिजे मिळाला काय ना रे दोन धाकले नुसते लागले कित्या आणि किस लाईन घर आहेत रे तू हांव सुनता तू जाले सुंटा लाईन घर आहेत होय अरे वो सुंटा लाईन कैसे का सोडून त्या मेट्री सुनतालेल्या हा कोच्यो डिस्को काय कार्ड बी मेटे कित्या तेच कर मेले मागरी घरे वचून मेळलेले हा बरं व्हायचं होय तेच चल थँक्यू तुला हांगा हा चल रे बरं बरें इश्टानो नुस्तेकार थोडे पावटी निराशी जातात. फिशरमॅन समटायम्स गेट डिस्करेज्ड. उगडास दोतचो हे जेजूचे शीस प्रोफेशनल फिशरमॅन ते असले. तांचो धंदो तो बेश्टे हॉबी कशें ते फिशींग करिनासले आनी तांचें आख्खें जिवीत ह्या धंद्याचेर धरलेलें असलें. दीस गायज वर सीझन्ड फिशरमॅन. तांच्या लागीं बरें इक्विपमेंट आसा, बरी नेटां आसा, बरे मनीस आसा, एक्सपिरियन्स आसा आनी तरी जायते पावटी नुस्तें तांकां मेळ्ळो ना. ट्राय कोत्तात कितले पावटी नेट घालतात मेळ्ळो ना. जिवितानूय जायत्या पावटी निराशीपण येता. डिसअपॉयंटमेंट, डिसइल्युजनमेंट, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेन्शन. पूण हें सगळें आपले निराशीपण पयस धरून भाग्योन पे धरू जेजूच्या उतराक उतर मानून घेता आनी पाळटा. आनी जेजू सांगता ते भाशेन दुसरे कडेन नेट घालता आनी एक व्हडली मिलाग्र जाता. नेट भरून तांकां नुस्तें मेवतात. पूण सदांच उगडास दोतचो फिशरमॅन गेट डिस्करेज्ड बट दे डू नॉट गिव अप होप. उगडास दोतचो भाग्योन पेद्रू एक प्रोफेशनल फिशरमॅन आनी जेजू एक प्रोफेशनल कार्पेंटर. It's very interesting to know a carpenter is advising a seasonal fisherman how to fish. तरी भाग्योन पेद्रू खालतिकायन ह्या कार्पेंटराचे उतर आयकता आनी एक मिलाग्रू तो पळयता. ही विटनेस इज अ मिरेकल. देवाचे उतर म्हणजे जेजू दर एक दिसा आमच्या खासगी जिवितांत तो उलयता. Jesus clearly demonstrates that his word has power and authority to speak into every and any situation of our life. ओके लिस्टनो हांवें तुमकां प्रश्न घाल्ला. जेजू नुस्तेकारांक कित्याक विंचून काडले पळयता. Jesus chose fishermen maybe because he was impressed by their qualities. जेजूक तांची 5 क्वालिटी लायक जाल्यो. पयल्यो 3 म्हणटा त्यो fishermen have lot of patience. भरपूर पाशियेंस जाय. कोण गोरी घेवन रावता वा कोण नेट घालता वरांची वरां बसचें पडटा नुस्तें धरूंक. फुटबॉला जेटी आमी पळयता हे ट्रॉलर समुद्रान वेतात 7-8 दीस नुस्तें मारतात. पूण एक बरो नुस्तेकार जातलो जाल्यार ताका बरी क्वॉलिटी म्हणटा ती पाशियेंस आसूंक जाय. तेच भाशेन आमच्या फिरगोजीन देवाचो वावर करता आसतना आमकां भरपूर पाशियेंस जाय. दुसरी क्वॉलिटी जेजूक लायक जाल्या म्हणटा ती पर्सिवियरन्स म्हणजे सोडून दिना. एक नुस्तेकार म्हणून ना नुस्तें मारून बसूंक कसलो फायदो मेवतले मेवचे ना. जायते पावटी निराशीपण येता म्हणून पर्सिवियरन्स सोडून दिनाका. हांगासर तो नुस्तें मेवना थंयसर या, थंयसर मेवना हांगासर या. कीप ऑन ट्रायंग अगेन एंड अगेन. तेच भाशेन देवाचो वावर करता आसतना आमकां पर्सिवियरन्स जाय. सोडून दिवंक जायना. खुरी सुपरस्टार आडकोले येतात, लोक क्रिटिसाइज करतात. वी नीड टू कंटिन्यू. आनी तिसरी क्वॉलिटी म्हणटा ती जी जेजूक लायक जाल्या करेज, काळजीदारपण. ग्रीक भाशेन वय म्हणटाले ग्रीक नुस्तेकार म्हणटालो सायबा म्हजी बोट ल्हान, माय बोट इज व्हेरी स्मॉल बट द सी इज सो बिग. दर्या समुद्र हेजे व्हडलो म्हाका भिरांत दिसता तरी हांव येता धंदो करूंक. तसलें काळजीदारपण देवाच्या वावराक जाय. आमी सजमताव आमी देवाच्या वावराक पूर्ण न्हय म्हूण. We feel we are not fit or insignificant for God's work, but for Jesus, every small Christian matters.
चौथो गुण, चौथी क्वालिटी नुस्तेकारांची जावन आसा बाबाट. हीर बाबाट तांचे वेतात नुस्तें मारून. ते चिंतिनात हांव गेलो जाल्यार कांय मेळचें ना म्हूण. दे गो विथ एक्सपेक्टंट फेथ. कितें तरी मेळटलें, नुस्तें मेळटलें. जशे परी एक गोरबेस्त आवय 9 म्हयने जाले उपरांत भुरगें जातलें म्हूण आशेता आनी एक्सपेक्ट करता, तेच भाशेन नुस्तेकार वेतात एक बरबोसो घेवन, बाबाट घेवन नुस्तें मेळटलें म्हूण. तेच भाशेन देवाचो वावर पवित्र सोबेन करता आसतना असलो बाबाट कितें तरी आमकां मेळटलो. लोक जेजूक भेंग मारतलो, जेजूचो फाटलाव करतलो, असो बाबाट धरून आमी वावर करूंक जाय. 5वो गुण म्हणटा तो, द फिफ्थ गुड क्वालिटी that Jesus like a fisherman is teamwork. जेन्ना जेजू पेद्रूक सांगता दुसऱ्या वाटेन नेट घाल म्हूण, नेट बरोवन नुस्तें मासली ताका मेळटा. आनी पेद्रू बेगी जुवांवाक जाकोबाक उलो मारता, बाबा या रे, आदार करा, हेल्प करा. A fisherman cannot, if he is a professional fisherman, he cannot work alone. He has to work with others. दुसऱ्यांचो सांगात घेवंक जाय. दुसऱ्याच्या आदारान सहकारान तो आपलो धंदो चलयता. जावं नुस्तें मारूंक, जावं नेटां क्लीन करूंक, जावं नुस्तें विकूंक. A fisherman always works in a team. तेच भाशेन देवाच्या वावरान पवित्र सोबेन काम करूंक हो सहकार गरजेचो. एकामेकाचो सांगात, एकामेकाचो आदार. पवित्र आत्म्याची देणी आमकां दिल्या ह्याच खातीर, दुसऱ्या खातीर वावर करूंक, दुसऱ्या सांगाता आमची सेवा दिवंक. Jesus has a plan. He has a mission in mind. Very soon he's going to start a new movement, a new church. And for this new movement, he requires particular type of talents. And therefore, he chose fishermen. This is a missionary work. Therefore, Jesus says, many are called, but few are chosen. Everybody cannot do this pioneering work. जेजू नुस्तेकारांक विंचून काडटा कित्याक तांचे गुण, खेरीत गुण, स्पेशल टॅलंट्स आनी जेजूच्या वावराक ते सारखे फिट जातात. आनी म्हाका दिसता हाकाच लागून जेजू तांकां विंचून काडटा, बिकॉज जीसस वॉज इम्प्रेस्ड बाय देयर टॅलंट्स. बट वाय जीसस रियली चोज फिशरमॅन वी आर गोइंग टू सी नाव. जेजू नुस्तेकारांक कित्याक विंचून काडले ते आमी आतां पळोवया. द फर्स्ट रिजन वाय जीसस चोज फिशरमॅन, जेजू नुस्तेकारांक कित्याक वेंचून काडली, इज टू फुलफील द प्रॉफेसी. ही आदल्या कोरारांतली बाकणी सुपूर्णायक पावोवंक जेजून तांकां वेंचून काडली. आमी देवाचें उतर वाचुया. प्रवादी जेरमायस चॅप्टर 16 वर्स 16 अशें बरयता, जायत्या कारव्यांक आपूण हाडटलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. आनी ते आपल्या पुस्तकान चॅप्टर 47 वर्स 9 एंड फॉलोइंग अशें बरयता. आनी जूंय ही नोट पावता थंय जियेता त्यो इस्पा बायल्यो रोचना, जिव्योच उरतल्यो आनी भरपूर मासली आसतली, कारण हें उदक पावता थंयसर ते भलायकी हाडटा आनी नोट पावता थंयसर सुबाम जीव उपजता. तिच्या देगांचेर खारवी आसतले. So to fulfill the prophecy of the Old Testament, Jesus chose fishermen. दुसरो चड म्हत्वाचो कारण म्हणटा तो, जेजू नुस्तेकारांक खारव्यांक विंचून काडटा ही आपली पवित्र सभा वाडोवंक, फॉर द पर्पज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द चर्च. आतां पळयात, एक गवळी आपल्या शेळयांक घेवन एका दोंगरार वेता, एका जाग्यार वेता, माडोयल्लो रस्तो घेवन थंयसर तो चलोन वेता, एकलोच वेता. तेच भाशेन थोवी कार्पेंटर आपल्या घरान काम करता, ताका एकूच गोडी एसिस्टंट आसतलो, ताचो सगलो वावर भितर. सेक्युरिटी प्रॉब्लम तांकां ना, जेवण हाणांचो प्रॉब्लम तांकां ना. नुस्तेकार म्हणटा ते बोट घेवन समुद्रान वेतात, दर्यान वेतात. केदें व्हडलें रिस्क, केदें व्हडलो डेंजर. थोड्या फावट जेवण आसना, थोड्या फावट दुयेंत पडटात, जायते खुरीस येतात, जिवितांत तांचे जायते दुखूय येता. आनी ताकाच लागून जेजू नुस्तेकारांक विंचून काडटा, कित्याक दे आर टफ पीपल, रेडी फॉर मिशन्स, रेडी फॉर हार्ड वर्क. दे आर ऑलवेज बिजी पीपल. जेजू नुस्तेकारांक विंचून काडटा कित्याक हो लोक काम करपी, वावरावपी, दे आर एडवेंचरस पीपल, दे आर रेडी फॉर चॅलेंजीस. एक गवळी पांया वाटेन चलोन आपलो रस्तो सोदून काडटा. एक नुस्तेकार दोरयान वचून रस्तो ना, दर एक दिसा नवो रस्तो सोदून काडून मासल्यो तो धुता. म्हणजे आमी पवित्र सुबेन काम करता आसतना नवे रस्ते सोदून काडूंक जाय.
ह्यो मासल्यो म्हणटात त्यो शेळल्यो हो लोक तांकां सोदून आमी काडून जेजूशी आमी हाडूंक जाय. हो जावन आसा आमचो भाव. आतां आमी पळया बायबल आमकां कितें सांगता पळय तें. What does the Bible say about working for God? प्रवादी Jeremiah chapter 48 verse 10 अशें म्हणटा, जी कोण सर्वेस्परान दिल्लें काम बेफिक्रीन करतात तांचेर शिराप पडू. If you are not doing God's work properly, you can be cursed. तेच भाशेन मागीर पावलू एफेसकारांक बरयता आनी अशें म्हणटा, Ephesians chapter 4 verse 16, पवित्र सोबा ताची कूड आनी तो एक कुडीचें मस्तक, तोच आख्खे कुडीचे वेगवेगळे सांदे आपल्या जाग्यार घालून चलयता आनी एकामेकाक एकवटावन दवरता. हो जाला आसा हांव पवित्र सोबेचो. आनी तेच भाशेन जुवांव आमकां सांगता, John chapter 9 verse 4, दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताची कामां हांवें करूंक जाय. The one who has sent me, I have to do his work. आनी मागीर ताचे उपरांत मातेवाच्या वांजलान chapter 9 verse 37 अशें म्हणटा, तेन्ना शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दुनिया लागीं लून म्हणून वावराडी दाट म्हूण मागात. हार्वेस्ट इज प्लेंटिफूल. जेजू आमकां पळयता ह्या ताच्या मोड्यान काम करून. आनी मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 19 आमकां आज्ञा दिता, वचात सगळ्या संवसाराक सगळ्या शारांत म्हजें शिस्त तांकां करात. प्रितीच्या भावनांनो, हो जावन आसा आमचो भाव. जेजू न्हयच नुस्तेकारांक पूण आमकांय सगल्यांक विंचून काडटा. बट वी नीड टू कल्टिवेट द क्वॉलिटीज ऑफ फिशरमॅन. हे गूण म्हणजे काम करप, एडवेंचरस जिवीत जिवप, भिरांत नासतना खालजीदारपण दाखोवप, सदांच कामाक वावरांत वेग मारून रेडी फॉर मिशन, असले गूण हे नुस्तेकाराचे घेवन जेजू आमकां पळयता ताच्या मोडल्यान काम करून. हो व्हिडिओ आखेर करचे आदी एक तुमकां सांगूंक सोदता, जुवांव जेजूचो चड मोग करी आनी जेजू जुवांचो चड मोग करी. इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 21 वर्स 7 थंयसर जुवांव म्हणटा, इट इज द लॉर्ड, तो सोमी. म्हणजे नुस्तेकार आपल्या सोद्याच्या जिवितांत आपलो धंदो करता आसतना जेजूची वळख घेता. दे रेकग्नायज जीसस इन दियर डेली लायफ्स, इन दियर डेली वर्क. आनी जेजू आमच्या सोदाच्या जिवितांतल्यो वस्तू घेवन, ही आखेरां घेवन आपले डिवायन प्रेझन्स, आपले आजीवपणाक दाखोवंक सोदता. We see here in this gospel net full of fish. बायबळेन वेता थिंगा अमेरिकार वस्तोरी आसा, जिविताचें उदक ताका दिता. निमाणें जेवण करता आसतना उंडो सोरो घेवन तो जेवण करता. Jesus uses daily tools to make us aware about divine presence. नुस्तेकारा भाशेन आमी आमच्या वावऱ्या धोंद्यान जेजूची वळख करून घेवया. जी हातयार आमी वापरता तातूंतय आमी जेजूची वळख करून घेवया. शेकी हांव ह्या नुस्तेकारांक सांगूंक सोदता, जावं कोलबा, बेनावली, बारका, आसोलना, बेली, बेतूल, कुडबोना, हे आमचे नुस्तेकार कुडबोना वावर करतात. तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, Jesus has a special place for you in his heart. तुमचो धंदो, तुमचो वावर, तुमचे प्रोफेशन, तुमचे गूण जेजूक एकदम बरें लागल्या. यू आर अंडर गॉड्स फेवर. म्हणटच देवाक सदांच आर्गां दियात, जेजूचें नांव वाखाणात. आनी अशें करता आसतना जेजूच्या मोना प्रमाणे, देवाच्या मोना प्रमाणे आनी तुमच्या खुशी आसा प्रमाणे तुमचो धंदो आनी तुमचें जिवीत चलयात. हे म्हणून तुमच्या धंद्याचेर, तुमच्या फॅमिलीचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर हांव आशिर्वाद दिवंक सोदता. देव बापाचो, देव पुत्राचो आनी देव पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सदांच आसूं. विवा नुस्तेकार, विवा गोंयकार. आमी जावचे फeliz
दाखयता